नमस्कार येवकार तुमकां. आमी सद्या आसा कांपाला आनी हांगा जाता एक्वा मेगा फीश फेस्टिवल. आतां फीश नुस्तें आनी गोंयकार हे सेपरेट करूं शकना, पूण हांगा जे फेस्टिवल जाता ते आमी सद्दां खातात तसले नुस्त्याचे न्ही, जाल्यार वेगवेगळ्या बाकीच्या नुस्त्याचे जे एक्वेरियमान दवरता. नुस्त्याचे फेस्टिवल करपाची गरज कित्याक पडली हे जाणा जावन घेवपा खातीर आनी ह्या फेस्टिवलान कितें आसा तें जाणा जावन घेवपा खातीर आमी खास करून मेळपाक आयिल्ले आसा निळकंठ हळर्णकर, गोंयचे फिशरीज मिनिस्टर. येवकार सर तुमकां. फर्स्ट म्हणजे नुस्त्याचे एक म्हणजे नुस्त्याची आनी गोंयचे इतलें समीकरण आसा की सांगपाची गरज ना. हांगा फेस्टिवल कित्याक करपाची गरज पडली? पयले सुवातेर नुस्तें पळय आहा दर्याक, दॅट इज अ नॅचरल रिसोर्सीस. देवाक दिवची तेगडी, तें तुका जाय तितकें काडप, जाय तितकें यूज करप अशें ना. इट इज नॉट लायक मायनींग. इट इज अ नॅचरल कितें गावता पळय, एक दीस गावता एक दीस गावना, आनी तें पयले सुवातेर आमच्या हेका पुरा सारकें जायना. एक जालें. सेकेंड थींग, आमी पळयता की आमच्या देशाचें पॉप्युलेशन वाडटा आनी तशें गोंयचेंय वाडटा. सो दिसान दीस जेन्ना गोवा फीश आनी करी फामाद आहा तशें दिसान दीस जास्तीच मागणी आसता आनी ही आमी पुरोवंक शकना. आनी ती जर आमी दर्याचें नुस्तें काडटा जायत जाल्यार ती सस्टेनेबल आसपाक जाय. जनरेशन हे फेस्टिवल ते दर्याचे नुस्त्याचे न्ही दिसता म्हाज्या हिशोबा प्रमाणे. दर्याच्या नुस्त्याचेर आमी तें सस्टेनेबल करूंक आमी दुसरे भाशेन कशें वयतले भितर, आनी दुसरी टॅक्नोलॉजी आतांचे हे जे पळय हें आहा तें कशें वचप. आतां पळय आमच्या हितून कितें आहा की आतांचे यूथ आहा हांकां बिजनस जाय, सर्वीस जाय, जाल्यार हें बारीक बारीक करून आपले नुस्तें पोसप, क्रॅब फार्मींग, मसल फार्मींग ह्यो सगळ्यो करपाक पयले सुवातेर तांकां जागृताय हाडपाक, एंगेजमेंट उरपाक, तांकां तितून म्हत्व कळपाक. कारण जें नुस्तें पिकोवप जें आहा तें बारीक बारीक घरान आपल्या बांयन सुद्दां पिकयता, आपल्या पोरसान सुद्दां पिकयता. क्रॅब फार्मींग, मसल फार्मींग आपल्या दर्यान आमचे कडेन नैसर्गीक हें बरी हें आहा, थंय इल्ल्याशा कुडक्यान आपलें मसल फार्मींग करूं येता. ह्या फेस्टिवलांतल्यान त्यो गजाली कवर जाता. त्यो कवर जाता. प्लस आल्गे कशी तयार करप. आल्गे म्हटल्यार उपरांत आल्गेन तुका बऱ्या पैकी नायट्रोजन हे सगळे ज्यो पळय आमच्या ह्युमन बींग लागता, सालाताक बीन खाता, हें डायरेक्ट कन्ज्यूम करून तशें आल्गे करपाचे 1-2 स्टॉलां आहा. प्लस तुका ऑर्नामेंटल फीश आहा, एक्वेरियम करपाक भुरग्यांक हो सायड बिजनस बारीक बारीक करूं येता. हें आतां करता आसतना आमी कितक्याशा 4 कॉलेजींचे प्रोफेसरांक आपयल्या, जे एंटरप्रेन्युअर कितकीशीं वर्सां त्या हितून संस्थेन आहा तांकां आपयल्या. आमचे डायरेक्टराचे क्लासमेट खंय खंय आहा ते तरे भाशेन आहा. तें प्रोत्साहन दिवपाक जर आमी हें केलें जायत जाल्यार म्हाका दिसता आत्ताचे घडीक आमी वर्ल्डाक 2 नंबराचेर दर्याचें नुस्तें सप्लाय करपाक आहा. 2 नंबराचेर आक्वा फीश म्हळ्यार सुंगटां हें केल्लीं आहा, फीश कल्चर करून दिल्लें आहा. म्हणजे सेकेंड नंबरार अजून आहा. आनी जर आमी फर्स्ट नंबरार वयतले जाल्यार ह्या प्रमाणेचें हें आमी तयार करपाक जाय. आतां पयलीं भायर वचून आमकां फेस्टिवल कशें चल्लां तें दाखया आनी मिनिस्टरा बरोबर फेस्टिवल पळोवपाक आनी वेगळी गजाल आसा. एक एलिगेशन्स जाता की सरकार आनी खास करून तुमचं सरकार परत परत फक्त इव्हेंटूच करता म्हणटा. पळय हो आमचो 6th एडिशन आहा. हो 6th एडिशन आसता. आयज तुका हांव इव्हेंटाचेर उलयना, पूण आयज हांगाच आतां 12 जाता थंय आहा सादारणशे 2-3 हजार भुरगे स्टुडंट्स येयल्ले आहा, कॉलेज स्टुडंट्स येयल्ले आहा. तांकां लायव्ह नुस्तें कशें पोसपाचें, फार्मिंग्स कशें करपाचें हेजी सगळी नॉलेज आमी दिता. आनी डिफरंट सेमिनार्स दवरलेले आहा. ते NIOचे लोक आनी बाकीचे लोक हेंकाय दवरला. आतां NIO जे आहा, CSRचे जे पळय हें आहा संस्था ऑल ओवर द कंट्री आहा, प्रत्येक स्टेटी ते बाकीच्या स्टेटीचे CSR आमच्या गोंयान आहा पळय ते लोक हांगा येयल्ले आहा. ते डेमॉन्स्ट्रेशन दिता की तरे भाशेन आमी नुस्तें कशें तयार करप, दर्याचो मॅक्झिमम तितून आमी कशें फार्मींग तयार करप
म्हणजे आता तुका सांगल्या प्रमाणे ती जाळी कशी केली, आल्गे तयार केले, हाय क्लोरोफिल असलेले बाकीचे ज्यो वस्तू आमकां जाय त्यो ते हितून आहा, सालादाच्या माध्यमान आमी खावंक शकता. गोंयकार आसा नुस्त्याच्या बिझनेसान. हांगा अशें म्हणटा की गोंयकाराच्या हातांतल्यान हो धंदो गेल्लो आसा म्हणून. ते खोटें आहा. कारण नुस्त्याचो धंदो जो आहा आमच्या सरकारान डिपार्टमेंटान जे बोटवाले बीन आहा ते गव्हर्मेंटचे जेटीज जे आहा ते सोसायटी ज्या लोकांनी केल्या तांकांच दिल्या. नुस्त्याच्या हातीन वता जे आतां लोक उलयता कशे ते तेंचे कडसून जे पळय वेंडर्स व्हरता आनी जे गांवागांवान वेंडर्स दिसता जे आमचे लोक करूं शकता पूण आमचे लोक करिना म्हणून आमकां दिसता तेंच्या हातीन गेला. गोंयच्या भायले लोक चड विकतना नुस्तें दिसले. नुस्तें विकता पळय ते वेंडर्स मारपी आतां गोंयकार चड करून ट्रॉलरार वचना. भायले काम करपी आहा पूण ओनर जे आहा मालक जे आहा हे गोंयकारूच आहा आनी मालक आहा तेंच्यो संस्था आहा सोसायटीज आहा आनी ह्या संस्थे कडेन गव्हर्मेंटान आपली प्रॉपर्टी तांकां बरे भशेन मेंटेन करपाक थोड्या पयशाच्या हितून भाड्याक दिल्ले आहा आनी तांकां जाय ते सुदारणा करून ते बरे भशेन चलोवपाक तांकांच दिले. हे गोंयकाराच्या भायर हातीन वचोंक ना. फक्त मॅन पावर्स दर्यान वचपाक आमचे लोक खंय तरी वचना म्हणून तांकां ते भायर हाडचें पडटा. ओके. आतां हे जे फेस्टिवल तुमी करता हांगा आनी बारीक बारीक नुस्त्याच्यो गजाली शिकयता की हें करपा जाय तें करपा जाय, हातून गोंयकार सामील जातले शें दिसता तुमकां? नाही, गोंयकार सामील जातलेच. कारण गोंयकारांक हेजे बद्दल जागृतकाय ना, हें ना, म्हणजे उमेद काडूंक जाय, तांकां धाडस दिवंक जाय. ज्यो सरकार गोवा सरकाराच्यो, सेंट्रल सरकाराच्यो, केंद्र सरकाराच्यो ज्यो सुविधा आहा आयज सगळे प्रायम मिनिस्टर मत्स्य सागर योजना अंडर कितकेशेच स्किमी आहा. 40% सबसिडी आहा, ST हाका 50% अश्यो खुबश्यो सबसिडी आहा. ह्यो लोकां पर्यंत वचपाक जाय आनी देशाचे आमचे आदरणीय प्रायम मिनिस्टर पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन हें वाडोवन घेवपा खातीर फर्स्ट टायम 14 सालां आमच्या 19 हातून फिशरीज मिनिस्ट्री केली, जेणे करून डायरेक्ट लोकां पर्यंत पावोवंक जाय. मिनिस्ट्रीचो रिपोर्ट घेवन मोठ्या प्रमाणात हे जाल्लें आनी सांगल्या प्रमाणे आज आमी 2 नंबराचेर आहा इंडिया सप्लाय करपाक. ही 1 नंबरार वचत जाय जाल्यार मेजर बजेटीन आमकां आमचे हे फायनान्शियली बरें आसतलें डिपार्टमेंटा कडसून. आतां नवीन टॅक्निको आसा पळय, फॉर एक्झाम्पल केज फिशींग आसा, ताका बी गोंयान रिस्पॉन्स ना म्हणून चल्ला. ना, गोंयान आहा, आमचे पर्रा घातलेले आहा, आखाड्यार घातलेले आहा, खूब कडेन घातलेले आहा आनी तांकां आत्तां यश येता. पूण केज फार्मिंगूच चिंतपाची गरज ना. केरी सारके जाय आहा पळय, आतां हांगा आमचे लायफ चणाक आहा, केरी गांवान रिमोटान झाडाच्या पोंदाक तेणें बऱ्यो टांक्यो केल्या, थंय प्रोडक्शन केलां. झाडाच्या पोंदा टाकी करून झाडाचे देख सारके केल्या, वयरसून झाडां आहा. म्हणजे जायना अशें ना. म्हणजे आतां आमी हांगा जे आसा खंयच्या वडोदरा युनिवर्सिटी आहा थंयचो एक येयला हांगा हें करपाक हें करपाक टॉक दिवपाक. थंयसर लँड फिशींग कॉलेज आहा. लँडार फिशींग कशें करप, लँड फिशींग, दर्याचें फिशींग, सी फिशींग हे सगळे बॅकिश वॉटराचेरूय आहा. बट डिफरंट कॉलेजीस आहा. आमी आमच्या भुरग्यांक ते एडमिशन दितात, रिजर्वड आसता. पूण हें घेवपाक फुडें करपा खातीरूच अवेरनेस तयार करपा खातीरूच आमी फेस्टिवल. आतां हो मेसेज तुमी दिवपाक सोदता की जर फिशींग करपाचें आसा जाल्यार तुमकां दर्या कुशीक गरज ना, न्हंय कुशीक गरज ना, बांयची गरज आसा फक्त. बांयची गरज आहा, जावं तुज्यान टाकयो करून पाणी हाडून सुद्दां करूं येता. आनी ताका सॅलिनिटी जाय अशी ना. तातूंत पोट पाण्याचें चलतलें काय अशेंच? न्ही, हो मोठे एंटरप्रेन्युअर तयार जाता. हे पोट पाण्याचोच प्रश्न ना हितून. हो बिझनस असो आहा, हे फील्ड अशें आहा. गरिबांचो गरीब आनी श्रीमंताचो श्रीमंत हो करूं शकता. कारण हे मोठ्या प्रमाणात समजा क्रॅप घेतले, क्रॅप फार्मिंग तुज्यान करूं येता. क्रॅप फार्मिंग समज एक क्रॅप पळय अंडी दिता, तांतयां दिता, ती सादारण 1 लाख तांतयां आसा. म्हणजे तुका जनावरां सारकें एकल्याक एकूच गावता तशें ना. तूं तें केलें जाय क्रॅप फार्मिंग तूं दोंगरा तुज्या घरान 1-2 मिटर बाय 2 मिटर सुद्दां करूंक शकता. फक्त बारीक घर आसा, बारीक जागो आसा जाल्यार सुद्दां थंय तुमी क्रॅप फार्मिंग सारकें करून आमी टॅक्नॉलॉजी दिता. आमी ट्रेनिंग सुद्दां करता. ट्रेनिंग दिता. प्लस आमचे कडेन सागर मित्र म्हणून आमी अपॉयंट केल्ले 2 म्हयने पयलीं, BSc मरीन केल्ले. ते जे डेन्सिटी आहा, जे गांव 2-4 गांवांक म्हणजे एक आमचो सागर मित्र आहा, तोवूय ट्रेन करता. म्हणजे आमच्या हितून डिपार्टमेंटान आमी जर आमचे कडेन कोण येयलो जाय जाल्यार तेज्या घर पासून वचून ट्रेनिंग दिवपाची आमची ती हें आहा, तयारी आहा. इंट्रस्ट. बरें, हें आतां आमी लोक समज पळोवपाक आयले हे फेस्टिवल जाल्यार तांकां हांगा कितें फायदो? सामान्य लोक जे म्हाज्या सारके लोक जे इंट्रस्ट ना नुस्तें कल्टिवेशनान, खावपान आसा,
सो तांकां हांगा येवन कितें फायदो जावपाक शकता? न्ही समजा एखाद्या म्हणजे तुज्या कित्याक ना पूण तूं हांगा सगळें पळोवन भोंवल्या उपरांत पळयल्या उपरांत 110% तूं कन्विन्स जातलो की येस बाबा हें आमच्या भुरग्यांनी करपाक जाय. कारण जेन्ना ह्या 4 भायल्या स्टेटींचे पासून लोक येयला, कोण खाण तयार करता आमच्या हेजे ऑर्नामेंटल फिशा खातीर, थोडे आर्गे तयार करता जावं बाकीच्यो गोश्टी करता, हे जेन्ना पर्सनली तुवें पळयलें की तूं 100% इम्प्रेस जातलो की येस आमच्या भुरग्यांनी ह्या हेका वळपाक जाय. सो दोन तरेचे नुस्त्याचे बिझनेस आसा, एक हार्वेस्टिंग आनी दुसरें आसा जे एक्वेरियम करून विकून थंय धंदो करपाक मेळटा. न्ही एक्वेरियम करूनय विकूंक गावता आनी हार्वेस्टिंग करूंक जाता. पळय आतां क्रॅब जे आहा आमी कितें म्हणटा ते मांग्रुज आहा, मांग्रुज खंय आहा तूं शेत करूं शकना, पूण क्रॅब फार्मींग 100% करूं शकता. आमचे हय 100% करूंक शकता. आतां समजा सांतिनेजान इतके मांग्रुज आहा पूण त्या शेतकारान थंय आपलें वायरींग नेट बीन कितें करचें लोखंडाचे वायरी बी केले आनी थंय करूंक इनिशिएटीव घेतली. सरकार करपाक दितले थंय ते म्हणटले मँग्रोव्ज आमच्या अंडर पडटा, इट इज माय रायट. वी कॅन गिव ऑन दीस कायदो करूं येता दिवं येता. कारण सी हे पळय आहा क्रॅब फार्मींग आहा, क्रॅबाक इतको डिमांड आहा, क्रॅबाक इतको डिमांड आहा आमचे कडेन पावना. आमी 15,000 टन्स आमचे मसल फार्मींग जाता. 15,000 इंडिया म्हणजे कांयच न्हू, ताका इतकी मागणी आहा. ते आतां आमचे कडेन बऱ्या पैकी फ्रॉम केरी टू काणकोण पासून एरेबियन सी बेल्ट आहा. सगळ्या बेल्टार काय बिझनस ना, सगळ्या बेल्टार काय ट्युरिस्ट ना, पूण त्या कांय प्रमाणे एक 10 घरांनी ग्रुपांनी दर्याद एक आसलेल्यान समज थंयसर मसल फार्मींग केलें, ते मसल फार्मींग आयनाय आमकां सपोर्ट करता, युनिवर्सिटी सपोर्ट करता, डिपार्टमेंट आमचे रेडी आहा. पूण हे तर ती लोकल जे रावता ते कितें आहा बियाणी लायली उमकाळाक घातली फक्त पळोवपाचें, कोणी एकामेकाचें चोरून व्हरप ना. एकामेकाची हांगा पूण आयलो समज परत तेच विचारता, एक सामान्य मनीस आयलो जाल्यार एक ताका पळोवंक मेळटलें, पूण ताका समज इंट्रस्ट आसा जाल्यार हांगा स्किमी बी तुमी एक्सप्लेन करता. स्किमी एक्सप्लेन करता, आमचो कावंटर आहा, आमी स्किमी एक्सप्लेन करता आनी तेंच्यांनी आमकां नंबर दिवचो. आमी तेंच्या घरा वचून तेंच्या वाड्यार वचून ट्रेन करपाची इतकी तयारी आमी दवरली, डिपार्टमेंटान दवरलेली आहा. आमकां जाय जर आमचे डिपार्टमेंट रिस्पॉन्ड करिना जाल्यार आमची जबाबदारी हांव वील टेक केअर ऑफ इट. पूण आमी रेडी आहा एका पांयार तेंच्या घरादारा पर्यंत आमी तांकां ट्रेनींग दिवपाक. जर डिपार्टमेंट रिस्पॉन्ड करिना जाल्यार मिनिस्टराक कॉल केल्यार जाता डायरेक्ट. 110% आमी ते कारण कशें आहा आमकां जाय. हांव पयलीं उलयलां आतांय उलयलां, ट्युरिजम आनी मायनींग म्हणटा न्हू, तेज्या सकयल 3rd नंबराचेर वयर स्टेटीक इनकम करपी आमचे फिशरी डिपार्टमेंट आमी इट इज अ बाउंडेड ड्युटी अशें आमी धरल्या की आमी 110% करपाक. आमचे एक उलयता एग्रीकल्चर रेवल्युशन, सगळे म्हणटा की आमी एग्रीकल्चर इकॉनॉमी करपाक जाय. दुसरें येता आमचे फिशरीज सद्या जेचेर इकॉनॉमी डिपेंडंट आसा. तुमी अशें पळयता की फुडल्या फावटी प्रोडक्शन, आतां केन्ना प्रोडक्शन म्हणटा आसतना ओवर एक्सप्लोटेशन न करता गोंयानूच नुस्त्याचें प्रोडक्शन वाडपाची शक्यताय आसा. जे सी नुस्तें आहा पळय दॅट वी हॅव टू डू सी इन अ सस्टेनेबल नुस्तें. थंय देवाच्या हितून कितें नेचरान गावता पळय तेंच दॅट वी कॅनॉट. पूण आमी सदांच म्हणटा की नवी टॅक्नॉलॉजी, नवी टॅक्निक्स आनी जे आमच्या सायंटिस्टांनी नवें नवें इन्वेन्शन केलां ह्या माध्यमान आमकां जाय तशें काडूंक शकता. इट इज नॉट आर्टिफिशियल कशें न्हय, जिवंत वस्तू ती आमी तयार करूं शकता विथावट एनी हार्म. तें करपाच्या माध्यमानूच आमी आतां आतां मदीं कोवीड आयिल्लो तेन्ना अशें जाल्लें घर बसल्या पयशे करा म्हणून एक थोड्यो खूब जाताले. सो आतां घरान ज्यो बायलो आसा पळय, घरान ज्यो घरा कडेन आसता जे काम करिना, होम मेकर्स म्हणटा आमी तांकांय हो बिझनसांत हात घालपाक मेळटा. कशें आहा रुपेश न्हू, आतां खंयच्याय इंडिविज्युअल खंयच्या फॅमिलीन हें करपाक स्टार्ट केलें. आतां हांव म्हापशां पळयतां की खुबशीं भुरगीं केक घरा करतात आनी बरी डिस्प्ले करता ऑनलायन, आनी आयज केकी ऑनलायन व्हरता. तशें तर आमचें हें केलें जायत नुस्तें जावं कितेंय केलें जायत, ऑनलायन तूं घातलें जायत, युट्यूबार घातलें जायत, ऑब्वियसली तुका मागणी 110%. आयज म्हापशा सारकेल्या शहरांत कितकेशेच लोक ऑनलायन केकीचेर आसा. सो तशें हें नुस्तें तुज्या लेवलाक तुवें केलें, सप्लाय करता दिता कळ्ळें जावं तूं हाडून व्हरोंक घरा कडेन दिलें आनी तूं जाय तेन्ना येता ऑनलायन. आनी दुसरी गजाल म्हणजे नुस्तें विकप हें मातशें लोकांक यें तो नुस्तें विकता अशें दिसता. केक विकल्यार लोकांक दिसता तो केक विकता म्हणून. हें मातशें तुमी सरकार सी
नुस्तें विकता हो तर नुस्तेकार म्हणून मातशें खंय तरी लोकांक खटकता. पूण हो आमी जे सांगूंक सोदता हे नुस्त्याचो वेवसाय म्हणून घेयात, हो नुस्त्याचे बिझनस म्हणून घेयात. सी आतां भांगर अड्डे म्हणटा, भांगर कित्याक म्हणटा की तांकां जी 10 रुपयांक वस्त गावता ते व्हॅल्यू ते मार्केटाक 100 रुपयांक विकता म्हणून ते भांगर म्हणटा. तशें नुस्तें जे तरेन पळय मागणी आहा, जे तरेन जे जाय आनी हेका तुका डे टू डे पयशे येता, डायरेक्ट डे टू डे पयशे येता. ते क्रेडिटार घालपाची गरज ना, आनी कितें करपाची गरज ना. आयज म्हाका सांग, तूं पळय जो म्हणटालो की भायले लोक आहा, आयज ते कितें कांय ना, ते इल्लें घेतात भोंवतात, दिसाक 500,000 जोडटात. आमी करूं शकता. आनी कोणी स्टार्ट केलें जाल्यार तें तो नुस्तेकार म्हणून काय ना, नुस्त्याचो धंदो करता म्हणून नुस्तेकार. नुस्तें खावपा आवडटा पूण लोकांक नुस्तें विकता ताका म्हणटा अरे नुस्तेकार मरे तूं अशें. न्ही सी हो मायंडसेट लोकांचो जो आहा तो आमी काडपाक जाय. आमी कितें म्हणटा की तूं बिझनस कर, तूं सर्विसेक वच, एन्सिलरी युनीट म्हणून एक तूं स्टार्ट कर. तूं समज तूं आतां गव्हर्मेंट जॉब करता, 5 सुटलो, घरा 7 पावलो सपोज, 7 पावलो सांजचे वराक कर, सकाळचो संग उठूंक मातसो कर. ताका फूल टायम रावपाची गरज ना, हो एक फायदो. फूल टायम रावपाची गरज ना. आनी केलें पासून जाल्यार थोड्याचे समज हाऊस वायफ आहा, ते हाऊस वायफ म्हणून आसा, तेंच्यांनी कॅर घेवं येता. आतां क्रॅप फार्मींग केलें, जो वेस्ट प्रॉडक्ट जो आहा, नुस्तें कापून भायर उडयता जावं बाकीचे कितें जे आसा ते तांकां घातल्यार पुरो. तांकां स्पेशल विकतें हाडून घालपाची गरज ना. क्रॅप फार्मींग गार्बेजीचोय प्रश्न मातसो सॉल्व जातलो. तोय सॉल्व जातलो. पळय मसल फार्मींग केलें, तुका फीड घालपाची गरज ना. मसल फार्मींग घाल, पूण दे हॅव टू टेक केअर ऑफ दॅट. ते दर्यान बुडोवन दवर, टायम टू टायम मातसो चॅक कर. म्हणजे तुका ताका फिडूय घालपाची गरज ना. आतां न्ही फीश कल्चर तो करतलो जाल्यार केज फार्मींग जाल्यार ताका नुस्तें हें घालचें पडटा, खाणें घालचें पडटा. पूण हें जें आहा हें कितक्याय प्रमाणान तूं करूं शकता. इट्स अ सनरायज बिझनस. म्हणजे सकाळचो जो सनरायज जालो, वाडत चल्लो तुजो तसो. नुकसाण काय ना हातून. लुकसाण काय ना. लुकसाण म्हणटा तुका आतां समजा तुवें चणाक पसून घेतलें, तूं घेता घेता एक येतेचें जालें, तुका दिसता आयज ती मरता जाल्यार तूं इमिजिएट काड आनी वीक. मोठी जावन विकता तेचे बारीक पयलीं विकून उडय, म्हणजे तुका लॉस जायना, ती तरी खोपतली. ह्या इंटरव्यून एक फायदो जालो, खुबशे हिंट मेळ्ळे नुस्तें कशें हें करप तातूंत. न्ही नुस्त्यान म्हणटा तें 100% तुका सक्सेस आहा. आतां तुवें सुंगटां समज केली, फाल्यां तुका सुंगटाचे मरता कशें खाली कर, सुकत घाल, सुकें नुस्तें. आतां आमचे कडेन बांगडे बी विकपाक आहा. आतां लोक पळय, आतां जे बांगडे आमी 100रांक 10 गावताले ह्या वर्सा, हांव नकळो गेल्या 10-15 वर्सांक खुबशे गांवान आसले, आतां गावता. तुज्यान तुका जाय तितके तरी तुवें सुकोवन दवर येता घरा. काय नाल्यार स्वता खावपा खातीर पावसान टेन्शन. आतां तुका सवाय गावले, सुकय, तूं घाल, सुकोवंक तुका कितें पयशे पडटा. म्हणजे हें एवरी इंडिविज्युअल, प्रत्येक मनशान हें आपूण जेन्ना शेतकरी गोंयचे म्हणटा तशें हे थोडें फार आपणें केलें जाय जाल्यार प्रत्येक घरान ह्या माध्यमान प्रॉफीट जाता. प्रत्येक घरान. आनी नुस्त्याच पयसलें न्हू, ते आर्गे जे पळय हें आहा ते सालाताक वापरता, हाय लेवलाक तुका विकूंक गावता. आतां ते ऑर्गेनीक तूं जेन्ना दर्यान आल्गे करता, इट्स ऑर्गेनीक आल्गे. तूं जेन्ना शेतान पळय हें करता, सालाद तयार जाता, तो तसो ते गावता. आनी भितर दर्यान घातलें जाल्यार तूं समज खरंच दर्याच्या हितून घातलें जाल्यार तुका आयोडीनूय तेज्या माध्यमान गावतलें. सो केमिकल्स वापरना हातून आनी फक्त सैमाचे नेचराच्या हेजेरूच आहा. केमिकल वापरना, फक्त सीड खंय घालतात. आतां क्रॅप फार्मींग नॅचरल, तुका मसल फार्मींग नॅचरल. फक्त तुका केल्लें नुस्त्याक जेवण पळय आसता तें फीश कल्चर तेच थोडें फार तुका घालचें पडटा, पूण तें ऑर्गेनीकूच तें सगळें. ओके. आतां हे फेस्टिवलाक लास्ट हें लोकांक आपोवपा खातीर तुमी अपील करची पडटली एज अ मिनिस्टर, कारण हांगा फेस्टिवलाक कितें आसा तें सांग. म्हाज्या अनुभवा प्रमाणे जेन्ना हो फीश फेस्टिवल जातालो तेन्ना सरावंडींग अर्बनायज लोक स्टुडंट्स स्कुलां हें ते घेतालीं तेन्ना आमी हे फावट कितें रिक्वेस्ट केलें, डायरेक्टर एड्युकेशनाक दिल्लें की हे तुमी डायरेक्ट प्रत्येक स्कुलांसून इन्विटेशन मागात म्हणून. स्कुलांसून येवनी भुरग्यांक जे पेडण्या सारकिल्या अणखण्या इब्रामपूर पर्यंत यावटेन काणकोण पर्यंत ह्या सगळ्या स्कुलांनी आमी सांगणें धाडलां. कारण गव्हर्मेंटान प्रत्येक स्कुलाक बारत दिल्लो आहा. प्लस एडिशनल आमी 7-8 बसी दवरल्या जे रिमोटानसून भुरग्यांक येवन पळोवपाचें. कारण हें फीश फार्मींग जे आमी आतां उलयता फीश फेस्टिवल, हो रिमोटानसून जी भुरगीं येता ते कश्टाळू भुरगीं आसता, कमी गरीब फॅमिलीचे आसता. सो ते एखाद्या मनशाक ते आमचे टॉक सेमिनार आयकून बिकून खंय तरी ती क्लिक जातली. थोड्या प्रमाणान न्हू ते मोठ्या प्रमाणान हे भुरग्यांक आवडटलें आनी ते आपले
मजेक जावं कशें स्टार्ट तर केली जाय तेन्ना तांकां फायदो गावलो ताका स्वताक ते कंज्यूम करूंक गावत जाल्यार आमकां तो बेनिफीट आनी हो एक मॅसेज वचूंक जाय की फीश फेस्टिवल आमी पणजे सिटी पर्यंत कितें आसा पळय तशें दवरूंक ना हो प्रत्येक स्कुलाच्या माध्यमान आमी फॅरिश केला की येवंक जाय आनी प्रत्येक केरी पर्यंत तुजे अणखणे इब्रामपूर पर्यंत ते काणकोण पर्यंत हे सगळे शाळेंचे भुरगे आमचे कडेन रजिस्टर आहा आनी आमचें एक्सपेक्टेशन आहा कमीत कमी दिसाक 7 ते 8 हजार भुरगे हांगा येवन वचूंक जाय 7 ते 8 हजार इश्कोलाचेच भुरगे भुरगे तेज्या बरोबर बाकीचे माध्यमान तें जालें काय सांजचे जे पळय आमचे सिनियर्स आहा म्हणजे जे कामा धंद्यांक आहा काही जॉबाक आहा तेंच्यांनी आमी सांजचो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम आहा आनी बाकीची स्टॉलां आहा हे सगळ्या माध्यमान आमी करता आसतना बेस दवरल्या की यंग कॉलेज स्टुडंटांक आनी ह्या खातीर टॉक दिवपाक डिफरंट कॉलेज चेन्नयचे हाडला ते आहा तुजें आमचे बॅकिश वॉटर केरळाचे हाडला ते आहा तुजें फीश आमचे सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ हें मरीन फीश परत तुजे गुजरातचे वडोदराचे हाडला ते आहा लँड फिशिंगाचे रत्नागिरीचे कॉलेजचे प्रोफेसराक हाडला म्हणजे डिफरंट स्टेटीचे डिफरंट प्रोफेसर हाडला आनी हे सेकंडरी माध्यमाच्या भुरग्यांक आमी टॉक दिता जेणे करून इट इज अ रायट टायम ऑफ दॅट सेकंडरी स्टुडंट्स टू क्लिक दॅट बिजनसान वचपा खातीर एक नुस्तें म्हणून बिझनेस नुस्त्याचो बिझनेस पूण करियर पळोवपाक विकपाची गरज ना विकपी दारानूच खोपतले पूण यू हॅव टू गेट इट डन आनी आतां ऑनलायन आसल्या कारणान ताका बऱ्या प्रमाणात मागणी आसता देव बरें करूं सर तुमी वेळ दिलो म्हणून हे आशिल्ले फिशरीज मिनिस्टर शीत कडी आनी नुस्तें हें आमच्या जिवनांत सगळ्यांत म्हत्वाचें गोंयकार म्हणून तरी आनी तुमकां जर इंट्रस्ट आसा जाल्यार हांगा येया फेस्टिवलाक पळया आनी मुजरत येया कारण हांगा तुमकां एक वेगळोच अनुभव पळोवपाक मेळटलो हे फेस्टिवल सद्या चल्ला कांपाल पणजे लागसार तुमी जर पयसच्यान पणजे येता जाल्यार हांगा गेल्या शिवाय आयल्या शिवाय वचूं नाका तुमी पळयतात पास ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com RDX Goa is our channel partner and production partner is goabyline.com. Keep watching. You love fish, right? Yes! So cheers to Goa! Cheers to